येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवे कांयच्यो हेडलायन्स. भारताक स्वतंत्र जावन जाली 75 वर्सां पुराय. देश आत्मनिर्भरतेच्या वाटेर, पूण सुविधांचेर सरकाराच्या आडनदरेक लागून पाडी 1200 पंचायतीचे अपंगूळ मुखेल हेड क्लार्काक स्वता जावचें पडलां आत्मनिर्भर. भारताचो आदलो पंतप्रधान राजीव गांधी यांची आज 78वी जयंती. काँग्रेसीन तांचे यादीस्त मनयलो सद्भावना दीस. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारताच्या स्वातंत्र्याक 75 वर्सां पुराय जातात. स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भरच्यो घोशणा घासतात, पूण पाडी 1200 पंचायतीच्या अपंगूळ आशिल्ल्या मुखेल हेड क्लार्काक कसलेच तरेच्यो सुविधा दिवपाचे कश्ट सरकारान घेतले नात. दूख दिणी अशीच ही गजाल. पंचायतीत ताजें ऑफिस पयले माळयेर आसा. जोती हातांत धरून तो सपनां चडटा. लिफ्ट बसयात. ताणें विनवणी केल्या. तशें जालें जाल्यार वयर चडटना त्रास जावचे नात. आतां नवे पंच वेंचून आयल्यात. पळोवपाचें कोण मनीसपण आनी कर्तव्यनिश्ठा दाखयता तो. आज तुमकां आमी दाखयतात जे जाग्यार आमी आसात. ही पाडी 1200ची पंचायत घर आसा. आनीक आज आमी 75 वर्सां पूर्ण करतात. सुवर्ण महोत्सवी वर्स आमी साजरी करतात. आनी ह्या साजरी करतना 1200 पाडी 1200 जी पंचायत आसा, ह्या पंचायतीचो जो हेड क्लार्क आसा वो हँडिकॅप आसा. आनी ह्या हँडिकॅप जाल्ले कारणान हेका वचपा पळय जे त्रास जातात हे तुमी आमी दाखयतात. आनी त्याच बरोबर सरकार व्हडले व्हडले उलयता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट बांदपाक सोदता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा, पूण हँडिकॅपा खातीर कांयच करना. हे कित्या खातीर करना, त्यांची इंजिनियर कितें करतात, कात करता म्हूण तें कळना. म्हूण हेजेर खंय तरी दखल सरकारान घेवपा जाय. कित्याक आमी आतां 75 वर्स पूर्ण करतात. हर घर में नल म्हणटात, हर घर में पाणी म्हणटात, हर घर में लायट, हर घर में रोड म्हणटात, पूण सादो गव्हर्मेंटाच्यान आपल्याल्या मनशाक हांगा सारकी फॅसिलिटी दिवपाक मेळना जाल्यार हेचो फायदो कितें जातलो. कित्याक म्हूण हो फायदो जाय. जर हँडिकॅप लोकांक जर अशें करून वचपाक पडलें, जर सरकारान मातशें सुद्दां पडोवन वचना, हें तर क्लियर जाल्ले कडेन आसा. आज जेन्ना आमी पयलींचो सरपंच आनीक 2 टर्म जो निवडून येयल्लो पंच म्हणून तेजे कडेन विचारलें, त्या भायर तेणें सांगले कडेन आसा की आमी आनी आतां जो आमची फॉर्म जावपाचे आसा सोमाराक, तेन्ना आमी ह्या हेजेर एक प्रोपोजल मांडटले. आनीक इल्लोसो जागो फाटल्यान आसा, थंय आमी लिफ्ट करपाचे प्रयत्न करता म्हूण सांगला. आनी त्याच बरोबर तेणें सांगला की सरकारान तांकां मदत करपाक जाय, कित्याक ही लिफ्ट घालप इझी ना, एक वटेन पयशे लागता. म्हूण खंय तरी हँडिकॅपा खातीर सरकारान खंय तरी मदत करपाक जाय. ना जाल्यार हँडिकॅपाक कितें फायदो. आमी येदी व्हडली सेलेब्रेशन करून हेका फायदो कांयच ना. आनी ही जी पंचायत आसा ही खेडेगांवां आसा. आनीक लोक सरकार म्हणटा की खेडेगांवांतले लोक वयर सरपा जाय. अशें केल्यार खेडेगांवांतले लोक वयर सरतले काय कितें, होय एक क्वेश्चन मार्क आसा. म्हणून लोक मागतात बेगीच्या बेगीन हेका जो हँडिकॅप जो क्लार्क आसा तेका रिलीफ दिवचो आनी हांगा लिफ्ट भोंवचोच म्हणून. पयल्या माळ्यार वचपाक लोकांक त्रास जातात हे थळावे पंचूय मान्य करतात. ही गैरसोय पयस जावची अशें तेवूय मागतात. आयकया दत्ता वेळीप आनी अर्जुन वेळीपाक. तेन्ना ते पयलीं तेन्ना जी बिल्डींग बांदला तेन्ना ते ट्रेनिंग सारका करपाक येयलो तेंच्यांनी. आनी आमी विचार केला आतां ते वचपाक लिफ्ट बी करपाचो विचार केला. फूल टायम आमी घेतली ते वचपाक, कित्याक खरें हँडिकॅपांचो खरें त्रास जाता वचपाक. कितलो वर्स जालें तूं हांगा ह्या पंचायतीक निवडून येता? जाल्यार म्हाका 2 टर्म जाले, 10 वर्स जाली. आनी हो 3 टर्म. हो 3री टर्म तुका. म्हणटा हेंकां त्रास जाता तूं. लिफ्टी गरज आसा तेन्ना गव्हर्मेंटान थोडी आदार करचो आमकां लिफ्ट बांदपा खातीर. आनी तेका खरें आदार जातलो हय. कित्याक आमी आतां 75 वर्सां पूर्ण करतात आनी ही जर स्टेज पळयली जाल्यार कितें अशें दिसता तुका? आमी सुद्दां बरें दिसता, आमकां दिसता आमचें गोंय सुद्दां स्वतंत्र जाल्यार खरें, पण सारकें हें जाल्ला म्हणून आमकां स्वतंत्र मेळ्ळा अशें दिसता. पूण आमी फुडली टर्म आमी घेवपाचें मना आसा आमचें आनी विचार केलो आसा. आनी तूं हें काम करतलो? हांव काम करतलो. आनी सायडीक सुद्दां आमची थोडी प्लेस आसा इंडस्ट्री कन्स्ट्रक्शन करपाक, थिंगा आमी लिफ्ट घेवपाचो विचार करून दवरला आसा आमी. कित्याक हांवें 10 वर्सां आमी पंच म्हणून काम केलें आसा. आनी सरपंचय म्हूण तुवें काम केलें आसा? सरपंच म्हणून काम केलें आसा. आनी खरें गरज आसा लिफ्टीची. कित्याक जाणटी 60 वर्सां आसा, खूब वर्सां आसा, लोकांक वचपाक त्रास जाता वयर चडपाक. आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो
लिफ्टी खातीर जे परत पेमेंटाक बाजार कशी गव्हर्मेंटाक हें पळय आसा न्हू हें खरें म्हणल्यार लिफ्ट आसपा जाय आसली कित्याक हँडिकॅप क्लार्क न्ही जायत जाण हँडिकॅप येता लोकूय येतात. लोकूय येता तेंच्यासाठी कितें तरी ती सुविधा आसपा जाय आसली जेन्ना ती पंचायत बिल्डींग बांदली पळय तेन्ना ते प्रोविजन करून पंचायत बिल्डींग बांदूंक जाय आसली बाबा हँडिकॅपा साठी कितें तरी लिफ्ट आसपा जाय अशें म्हणून आतां आमचो हो क्लार्क आसा तो आतां इतले ताका त्रास जाता वयर चडपाक की आतां तो यंग आसा फाल्यां सपोज 60 इयर्स जाता पर्यंत त्याची परिस्थिती किती जाय ते कोणाचें सांगूंक जायना म्हणटकीर हें लिफ्ट आसप हे अत्यंत गरजेचं आसा अशें म्हाका तरी दिसता जावपा जाय म्हणून कितें म्हणटा आतां नवीन पंचायत बॉडी फॉर्म नवीन जातली पंचायत बॉडी फॉर्म जाता तेन्ना आमी हेजेर आमची पंचायत बी दुसरी हे रोडा वयता ही म्हणटकीर दुसरी बिल्डींग हें करता तेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना आमी सांगतले की लिफ्ट हे आसपाक जाय म्हणून प्रोविजन हे दवरपाक जाय कित्याक क्लार्का खातीर न्ही जर- इतर पब्लीक लोक येता आपल्या कामासाठी पंचायतीक जायत जाण हँडिकॅप येता त्यांच्यासाठी तरी ह्या लिफ्ट आसपाकच जाय हे मेन साम गरजेचें आसा गोवा 360 खातीर पाडी साकून रमेश नायक रावत. फाटली 2 वर्सां जालीं मांद्रेच्या नंदगरे अंगणवाडीचो फुटबॉल जावन पडला. अंगणवाडीचे छप्पर गळटा. भुरग्यांक तात्पुरत्या एका शिक्षकाच्या घरा कडेन स्थलांतरीत केल्या. पूण हांगा फक्त पत्र वेव्हार चलता. दुरुस्तीचें नांव ना. हाका कोण वाली आसा काय ना? पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट. 2016 वर्सा वेदांता कंपनीन ही अंगणवाडी नंदघर ह्या नांवान उबी केल्ली. कोरोना काळात ही बंद आशिल्ली, पूण फाटलीं 2 वर्सां जालीं ह्या अंगणवाडीची अवतिकाय जाल्या. भुरगीं आनी शिक्षक दुरुस्तीची वाट पळयता. सरकारान आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत बेगोबेग लक्ष घालचें अशें लोकांचें मागणें आसा. गोवा 365 अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क साधलो. आयकात CDPO प्रतिभा नायकाचें म्हणणें. ती अंगणवाडी जे सेंटर आसा न्ही ते वेदांता कंपनीन बांदलेले एज अ नंदघर म्हणून आणि ते म्हणजे लास्ट इयर बीन खूब पावस पडल्या कारणान तेजे स्लॅबांच्यान लिकेज जावन उदक येतालें. सो हांवें हे सगळे आमचे जे लिकेज आसा ते एलोंग वीथ फोटोग्राफ्स आमचे डायरेक्टरेट ऑफ वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट हांकां इन्फॉर्म केल्ले आसा आणि तात्पुरते ते थंयचे अंगणवाडी सेंटर म्हणजे आमचे जे स्टॉक येतात तो सेफ उरपाक जाय, आमची भुरगीं सेफ उरपाक जाय. ह्या कारणाक लागून सद्या प्रायवेट घरां शिफ्ट केल्ली आसा आनी हें आमी डायरेक्टराक इन्फॉर्म केल्लें आसा आणि सद्या ती आमची प्रायवेट घरान चलता अंगणवाडी सेंटर आणि ते वेदांतान बांदल्या कारणान वेदांताची आमची नंदघर अशी 2 अंगणवाडी बिल्डिंग्स आसा. एक सांगे नेत्रावळी आणि एक पेडणे देऊळवाडा मांद्रे. सो आतां सद्या तेंचे सांगे नेत्रावळी ह्या बिल्डिंगेचें काम म्हणजे रिनोवेशनाचें रिपेराचें चालू आसा आणि तें काम सोंपल्या नंतर लागलीच आमी तेंच्यांनी म्हाका इन्फॉर्म केला की वेदांताचे आमचे जे हांगा सुपरवायझर आसा तेंच्यांनी की ते नेत्रावळीचें काम सोंपलें की ताबडतोब आमी जी आमची अंगणवाडी मांद्रे अंगणवाडी आसा नंदघर तेचें काम हातीन घेतले आणि ती व्यवस्थित जाल्यानंतर तेचें रिपेर इनोवेशन जाल्यानंतर जी आमची आतां प्रायवेट घरान चालू आसा जी शिफ्ट केल्ली आसा ती आमी ताबडतोब आमचे जे नंदघर बिल्डींग आसा जी वेदांतान आमकां बांदून दिल्ली आसा ती आमचे डिपार्टमेंट तितून शिफ्ट करतले. 2016 हे म्हाज्या फाटल्यान दिसता ते नंदघर हे वेदांतान बांदून दिल्लेले गव्हर्मेंटाक. आतां तातूंत तेंच्यांनी अंगणवाडी ही शिफ्ट केल्लेली आणि हेचो मेन उद्देश आसलेलो की हांगासर कितें तरी बरे भुरगीं वयर सरची हेका लागून ते बांदलेले आणि तितूंतल्यान भुरग्यांकूय ते बरें पडटले आणि मध्यस्थानान आसलेले. तेका लागून हे मांद्र्या म्हणटा थंय देऊळवाड्या हे नंदघर बांदलेले 2016 जेन्ना चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसलेले तेन्ना. आणि ही जेन्ना तांकां दिल्ली तेच्या उपरांतची ही जबाबदारी आसता ती खरी ICDS जे हें चलयता अंगणवाडी चलयता तेंची जबाबदारी आसलेली. पण आयज तेची अवतिकाय अशी जाल्लेली आसा की हे नंदघर आख्खे गळता. हांवें व्हिडियोन तुमकां दाखयल्लेच आसा. सगळे लिकेज आसा आणि लिकेज हेतूर भुरग्यांक बसप धाकट्या भुरग्यांक बसप जे आमचे फ्युचर म्हणटा आमी भुरगीं म्हटले तेच हांगा गळता ते उदकान ती बसतली. तेका लागून ICDS पेडणे त्या ऑफिसरान ही अंगणवाडी मांद्र्या थंय जी टिचर हांगा शिकयता तेच्या घरा कडेन व्हेल्या. आतां तेच्या घरा कडेन व्हेल्या आणि
त्यांनी आपलो एक रूम थंय तांकां दिवन ते शिकयतात थंय. पण ती जर परिस्थिती पळयली जाल्यार तुमकां कळटलें की ते कशें हें करता आसतले ते. फाटलीं 1.5-2 वर्सां फक्त हेंचो पत्रव्यवहार चालू आसा खंय. हो तेजे कडेन काडटा, तो हेजे कडेन काडटा. फक्त फुटबॉल कसो जाल्लो आसा, म्हणजे तूं म्हाजे कडेन मार, हांव तुजे कडेन मारता. आनी हांगासर कोणूच हे ICDS जे हें आसा अंगणवाडी ती कोणूच पळयना. आनी ताका लागून सगळ्यांचो डिमांड आसा हांगा की ही जाता तितली बेगीन करची आनी भुरग्यां बरोबर खेळचें न्हय. आनी गव्हर्मेंटान हांगा लक्ष घालचें. आनी सगळ्यांचें म्हणणें आसा की CMानय हेचेर लक्ष घालचें अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. कारण भुरगीं ती मांद्रेच्यान देवूळवाड्याच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जमीन हडप करपाच्या प्रकरणात स्थापन केल्ल्या SITन अटक केल्या आरोपींची चवकशी केल्या. चवकशीत आरोपींनी कांय राजकारण्यांची नांवां उघड केल्यात. SIT तांची चवकशी करतली आनी दोशी मेळ्ळ्यार तांकां अटक सुद्दां जातली. पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर बिश्नोई हांणी सांगलें. पूण राजकारण्यांची नांवां सांगपाक तांणी न्हयकार दिलो. SITच्या पथकाक रॉयसन रॉड्रिग्स हें व्हडलें नुस्तें गळाक लागलां. रॉयसनाक मुंबय अटक जाल्या आनी ताच्या बरोबर ताचे 2 साथीदार राजकुमार मैथी आनी सेंड्रिक फेर्नांडीस हांकां म्हापशा अटक केल्या. आरोपी रॉयसनान राज्यांतल्या लाखांनी चौरस मिटर जमनींची 95 फुटकिरी डॉक्युमेंटां तयार करून ह्यो जमिनी हडप केल्यात असो तांचेर आरोप आसा. रॉयसन देश सोडपाच्या तयारीत आसलो, पूण पुलिसांनी ताची गुटली विमानतळाचेरच उखल्ली. पुलीस महानिरीक्षकान म्हायती दिली. We have caught one of the biggest catch. The 3 main accused, Mr. Raju Maiti, Royson and Fernandez, Cedric Fernandez. Raju and Michael. Michael is the one who was caught in the very first instance, whose name is Sohail Khan alias Michael. Sohail Khan alias Michael and Raju Maiti are the brain behind the whole land grabbers. Raju और सोहेल उन लोगों को तैयार करते थे जिनके नाम पोर्टुगीज के नाम से कनेक्ट करते हैं, जिसमें से रॉयसन और सेंड्रिक फर्नांडीज एक ऐसे 2 ग्रुप हैं जिनका मेजर चंक रहा है इस लैंड ग्रैबिंग के केसेस में. अकेला सेंड्रिक फर्नांडीज 64,782 स्क्वायर मीटर और 26 प्रॉपर्टीज के फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाने में इंस्ट्रूमेंटल रहा, जबकि रॉयसन रॉड्रिग्स इसका भी बड़ा है और 1,30,425 स्क्वायर मीटर 61 प्रॉपर्टीज के फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना करके लैंड ग्रैबिंग कर चुके हैं. राजकुमार इन दोनों के अलावा अपने ब्रदर इन लॉ साले के नाम भी 4 प्रॉपर्टीज को करवा चुका है. तो इस तरह से ये 95 प्रॉपर्टीज का आज हमको प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर, तहसील, सब रजिस्ट्रार से लेकर के सब कुछ डिटेल्स मिल चुके हैं. इन लोगों तक पहुंचना SIT के लिए आसान नहीं था. रॉयसन रॉड्रिग्स एक देश से दूसरे देश में भाग रहा था और जब ये कल मुंबई एयरपोर्ट से के बाहर निकल रहा था तो हमारी टीम ने टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उसको कल एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया. तीनों ही अपनी नज़र में धोखा देने के लिए पुलिस को इन्होंने बहुत कारनामे किए. एक जगह से दूसरी जगह बैंकों के डिटेल्स अपने आप चेंज करते रहे. एक एक्यूज के खाते 9 10 बैंकों में हैं. बहुत सारे लोगों को चीट किया है. व्हाइट में पेमेंट लेकर के फिर उसको ब्लैक करना, अलग अलग खातों में डालना. राइट नाउ वी हैव सम कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज
We are investigating that part also. Yes, they have named some few politicians. Before we arrest anybody, I will not name them. Are the politician from Parra their side? No, I will not let you the details. Politician or politicians? No, I will not let you the details. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. भारताचो आदलो पंतप्रधान राजीव गांधी हांची आयज 78वी जयंती. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कार्यावळी घडोवन हाडून तांकां आर्गां ओंपलीं आनी तांच्यो यादी जाग्यो केल्यो. मानेस्तांनी घरा कडेन मागता की तांणी फुलां ओपून स्वर्गेस्त प्रधानमंत्री बाब राजीव गांधीक आर्गां ओंपची. काँग्रेसीन बांबोळे राजीव गांधी वैजकी संकुलात वचून तांकां आर्गां ओंपलीं. काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी तांच्या पुतळ्याक पुष्पहार अर्पण करून तांच्यो यादी जाग्यो केल्यो. काँग्रेसीचो आमदार वरिश्ठ फुडारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ही लेड द फाउंडेशन मी बीट जे IT फिल्डान एड्युकेशन सेक्टरान जे म्हाका दिसता इतलें तेणें बेज केलें आमगे देशाचें. एंड ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव गोवा स्टेटहूड. एंड आज जे म्हाका दिसता यू ऑल नो दॅट ही वॉज अ कमर्शियल पायलट आनी जे बी टर्ब्युलन्स इन अ पॉलिटिकल जे आज फायट जाता और नॉर्मल रुटीन फ्लायट हे टर्ब्युलन्स आज जायत आसता पूण हीज अप्रोच इज एन इन्स्पिरेशन टू मी पर्सनली एंड थाउजंड्स ऑफ इंडियन्स. जो अप्रोच जो कूल आसतालो आनी हे टर्ब्युलन्स कितको जेन्ना जाताले देशान ही वॉज कंट्रोलिंग इट वेल. आज जे आमचे कास्तारान सांगले ते भाशेन जे कम्युनल हेट्रेट इज ऑन अ स्प्रेड वायड स्प्रेड जे म्हाका दिसता आजचे देशभर ही म्हाका दिसता हेजेर आमी ही आज एक बरी मेसेज जी आमी प्लेज घेतल्या that we will all be as one brothers and sisters. This is an inspiration not only to Goa, to all of us, and we pray that his values be taken further. He became the Prime Minister, as you know, at a young age of 40, and that was in difficult times which he took over, and being the youngest Prime Minister of our country ever. According to me, he was a futuristic Prime Minister. And why I say futuristic is because he rolled out the carpet for ending the red tapeism and for the the office raj which was always prevalent, and also he promoted science and technology. If you know, the telecom industry was revolutionized at his time, along with the great Sam Petroda, and that is how we have everything coming in, and the digital age revolution foundation was laid by him. देशाचो एकवट आज फुटत आसा. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान जे काँग्रेस पार्टीन जावं इंदिरा गांधीच्या टायमार, नेहरूच्या टायमार, राजीव गांधीच्या टायमार जे सगळ्यांक एक दवरपाक इतलो प्रयत्न केल्लो तो आज उणें जायत वता. आनी आमी एक भंय आसा की हें चल्लें जाल्यार की आमचें जें देशाचें पार्टिशन जायत लोकां मदीं. कित्याक व्हडलो आयज आमचे मुखार जो ऑब्स्टिकल आहा, व्हडले देशा मुखार जी भंय आहा ती आमचे रिलिजनाचेर बेस करून आमी ती फुडलीं पावलां मारतात तें पळोवपाक. आज सद्भावना दिवस, राजीव गांधीची 78th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक आज आमी राजीव गांधी मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल हांगा आमचे स्टॅच्यू आसा हांगा आयिल्ले आसा. सगळ्यांक खबर आसा की राजीव गांधी आमी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया म्हणून जेणें एक IT जेणे कंप्युटर आमच्या देशान हाडलो. IT रेवोल्युशन ह्या ज्या लिडरान म्हणल्यार जे कोण एका टायमार जे चिंतपाक पसून शकनाशिल्लो ते तेणें प्रत्यक्षान ह्या देशान घडोवन हाडलें. आज आमी पळयता की पंचायत राज एक्ट, पंचायतीक राज जर आज एक
फॉर एग्जाम्पल हांव पसून एक पंचायती समज जर यंग एजीर जर निवडून येवपाक शकना ते एक राजीव गांधीच्या स्वप्नाक लागून, म्हणल्यार लोकल बॉडीज स्ट्रेंथनींग करपाचे जो विचार जो आशिल्लो वो राहुल गांधीचो आशिल्लो, राजीव गांधीचो आशिल्लो. दुसरें आमी पळयता की 18 वर्सां जेका वोटींग रायट्स आमकां दिले हे आमकां राजीव गांधीन दिले. अशें अनेक राजीव गांधीच्या ह्या देशा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन आसा आनी ह्या कॉन्ट्रिब्युशनाक लागून त्या टायमार तेजें जें विजन आशिल्लें तेका लागून देश हो डेवलप जावपाक पावलो, आमची इंडिया डेवलप जावपाक पावली आनी म्हणून आज आमी इतक्या आमच्या देशान प्रगती करपाक पावली. राजीव गांधी हांची पुण्यतिथीचो दीस काँग्रेस हो सद्भावना दीस म्हूण मनयतात. काँग्रेस हावजांत सद्भावना दिसाची कार्यावळ घडोवन हाडून राजीव गांधीक आर्गां ओंपलीं. पळयात. Madam, you would like to say something on the occasion? You would like to say something? Okay. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. आशिया कप सर्त 27 ऑगस्टाक दुबयत सुरू जावपाक आसा. पयली मॅच श्रीलंका आनी अफगाणिस्ताना मदीं जातली. फायनल दुबयत 11 सप्टेंबराक जातली. जातूंत 6 टिमी 2 गटांत विभागून दर एक पंगड आपल्या गटांतल्या हेर 2 पंगडां वांगडा खेळटले. पयले 2 पंगड फुडले फेरयेक म्हणल्यार सुपर 4 खातीर पात्र थारतले. थंय दरेक पंगड दरेका दुसऱ्या पंगडा वांगडा एक फावट खेळटले आनी पयले 2 पंगड फायनलीत पावतले. ही सर्त T20 फॉर्मेटांत खेळपाक लागल्या कारण अंदूच्या वर्साच्या निमाणे जावपी T20 विश्वचषकाची ही बरी तयारी जातली. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.